खंयच्याय राज्यात जेन्ना नॅशनल गेम्सा सारखे व्हडले इव्हेंट जाता सो त्या टायमार प्लेयर्स इंजर्ड जावपाचे चान्सीस आसता आनी असले इंजर्ड प्लेयर्सांक ट्रिटमेंट दिवपा खातीर एक हेल्थ सेटअप रेडी केल्लो आसता. ह्या 37 नॅशनल गेम्सा खातीर एक जो हेल्थ सेटअप रेडी केला तो आसा GMCन. आतां मेरेन जो रिपोर्ट मेळ्ळा त्या रिपोर्टा प्रमाणे 24च्या वयर प्लेयर्स GMCन एडमीट केल्ले. तेतूंतलो एक प्लेयर जो रग्बी खेळतना इंजर्ड जाल्लो तेजेर उपचार सध्या चालू आहा. ह्या विशयी चड जाणून घेवपा खातीर आमी GMCचे सुप्रिटेंडंट डॉक्टर राजेश पाटील हांकां मेळ्ळे. तर आम्ही एमर्जन्सी रूम विच इज अ डेडिकेटेड emergency room with separate doctors, nurses, MTS, pharmacist and all support staff हो आम्ही इस्टॅब्लिश केल्लो आसा. एज सून एज द पेशंट कम्स आमचो PRO तांकां रिसीव करता आनी एमर्जन्सी रुमान व्हरता आनी थंय नेसेसरी जे पळय कन्सल्टंट आसता तांकां आपोवन आमी तांकां तांचेर इनिशियल डायग्नोस्टीक आनी डिटेल एक्झामिनेशन करतात. थंयच आमकां CT स्कॅन आसा, अल्ट्रासोनोग्राफी रूम आसा. ताजे बरोबर 2 ऑपरेशन थिएटर्स आमी नॅशनल गेम्स एथलीट्सांक लागून एक्चुली ते सर्टिफाय केल्ले आसात आनी जितले पळय आमचे पेशंट जे एथलीट्स येतले तांकां आमी आमच्या प्रायवेट रुमान 6 रूम्स दवरिल्ले आसात. आज पर्यंत 22 एथलीट्स हे इंजर्ड जावन आमचे कडेन आयिल्ले आसात. तातूंतले 3 आमी एडमीट केले आनी एक एथलीट काल आयिल्लो आमचे कडेन, ताका फ्रॅक्चर जाला. काल राती ताजे बरे भशेन ऑपरेशनय जालें आनी आज तो पूर्णपणे स्टेबल आसा. इतल्या मजगतीन खेळा मंत्री गोविंद गावडे यांच्यानी GMCन वचून इंजर्ड जाल्ल्या प्लेयरांची विचारपूस केली. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस.